काँग्रेसीन तुमकां सपोर्ट करता म्हटला. हांवें पयरूच काल दिसता त्या जुरीचो मॅसेज पळयलो. ताणें सपोर्ट करतलो असो विचार करता म्हटला. ते पळय CCP हे खंयच्या पॉलिटिकल हाचेर जायना आनी हांवें पयलीं सांगलां की एक बरें पॅनल बरे जे सेम विचारांचे आसा तांकां घेवन फुडें वचपाचें नॉन पॉलिटिकल. तातूंत जर आनी कोण सपोर्ट करता पणजी आज CCP पळयली जाल्यार एका फॅमिलीचे 25 वर्सां वयर थंय ती तांच्या कंट्रोलान आसा आनी अनेक मुद्दे पणजेचे आज म्युनिसिपल मुद्दे. तुमकां खबर ना रेस मागोस आतां अपूत चल्ला ती एक नवी बोट धाकटी बोट काडून व्हडली बोट येता थंय विच हॅज लायक मेनी टायम्स द कॅपेसिटी. आमदारान 100 दिसान कॅसिनो काडटा म्हणटले ताचें कितें हाचेर ओपिनियन आसा. सो इट हॅज बिकम लायक अ फॅमिली. ते खंय तरी चेंज करपाक हांव एक पॅनल घालपाचो म्हजो सगळ्यांक घेवन प्लॅन आसा. ताणें तशें म्हटलां पळोवया कितें सपोर्ट आसतलो सर तेंचें. ताणें म्हाका सपोर्ट करता अशें विचार वेलकम करता. वेलकम करता. बरी गजाल आसा. सगळ्यांनी जर हांगा जे पणजेंतले जे म्युनिसिपालिटी हातून जे फॅमिली हे जाला सारकें कळ्ळें बापूय हाडून पुताक मेयर घालता हे जर चेंज करूंक जाय आनी एक्चुअल मुद्दे पार्किंग आसा इशू. आतां हो नवी बोट येता पणजेन आमदार कांयच उलयना पणजेची कॅरिंग कॅपेसिटी आसा काय येदी व्हडली बोट सस्टेन करपाक. हांव जेन्ना कंटेस्ट केल्लो पळय एज अ आमदार हाका इलेक्शनाक फाटीं हांवें सांगिल्लें की मोरटोरियम ऑन एनी न्यू डेव्हलपमेंट रिगार्ड्स टू कॅसिनो पयलीं येवंक जाय म्हणजे कितें स्टेटस को तरी मेंटेन करा. तो ऑलरेडी मेंटेन जावंक ना. खूब डेव्हलपमेंट हांगा जायत आसा ह्या सायडीन. नव्यो बिल्डिंगो येता नवे हे येता एडवर्टायजींग बोर्ड येता. सो तो तरी मेंटेन जावंक जाय आशिल्लो. आतां नवी बोट येता धाकटी बोट काडून व्हडली बोट ताजी कॅपेसिटी इज मेनी टायम्स मोर दॅन द स्मॉल बोट वीच इज गेटींग रिप्लेस. पणजेची कॅपेसिटी आसा ऑलरेडी ते ट्रॅफिक कितें जाता सगळ्यांक खबर आसा. ह्या मुद्द्याचेर मेयर काय उलयना आमदार काय उलयना. सो हे जर चेंज करूंक जाय जाल्यार नवें कितें तरी लोकांक हाडचें पडटलें. ताणें सपोर्ट करता अशें म्हटलां पळय ते दॅट इज पळोवया ताणें विचार करता. तुम्ही BJP बॅकग्राऊंडाचे आनी काँग्रेसीचो सपोर्ट घेवप इट इज नॉट ऑन फाल्टी लायन्स. आय एम ब्रिंगींग गूड एक्सपिरियन्स पीपल आसा म्हाज्या बरोबर थोडे. मेनी आर इन डिफरंट पॉलिटिकल पार्टी लायन्सार नासल्या खातीर आमी पणजेचे कितें मुद्दे आसा पळय ताचेर आमी 10 गजालींचेर एग्री जावंक शकता. मे बी 1-2 गजालींचेर एग्री जावचें ना. इतलोच मुद्दो आसा. ताचेर जर कोण चेंज करपाक सपोर्ट करता आय थिंक दॅन आय वेलकम. सगळ्यांत मोठी कॅझिनो येता रेस मागुसाचो लोकांनी ग्रामसभेक ठराव घेतला हे म्हाका विरोध केला. सोशल एक्टिविस्ट सुदीप धामणकर हाणें मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे RTI पयलूचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट मंत्री मायकल लोबोन हाजेर शहर मारलो CM वील टेक डिसिजन. आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टाचो सेक्रेटरीनी सांगलेलें विदावट हे प्रॉपर हे कॅझिनोचे हे करिनासतना आपूण ताजेर सायन मारूं नाशिल्ली. हाजें सगळें ओवररूल करून CMान ताजेर. तुमी CMाक विचारता पडटा पण हांव सरळ सांगता पणजेची कॅरिंग कॅपेसिटी इतली ना कळ्ळें. पणजेन ऑलरेडी जे आसा पळय तातूंत इतले ट्रॅफीक आनी सगळे इश्यूज जाता हातूंत म्हाका दिसना. सो म्हणून हो मुद्दो मेयराक विचारपाचो. आतां म्युनिसिपल इलेक्शन येता न्हय मेयरान आन्सर दिवंक जाय. तांचो स्टँड कितें आसतलो. आमदारान आन्सर जो 100 दिसांनी काडटलो म्हणटा ताणें दिवंक जाय. आय हॅड ऑलरेडी आस्क फॉर स्टेटस को म्हणजे थंयच फ्रीज करा आनी कांयच नवी हें करपाक दिवं नाका. मागीर कितें घडटलें दॅट इज अ डिफरंट इशू. पण पयलीं थंय तरी हाडया. तें जायना. स्मॉल बोट इज बींग रिमूव्ड एन अशी न्हय की मार्जिनली बिगर बोट तांच्या लायसन्सान आसत की पन्नी बोट काडून नवी घालची पडत आनी मे बी मार्जिनली जर त्याच सायजीची आसली जाल्यार यू कॅन अंडरस्टँड ना. दीस इज मेनी टायम्स बीग अशें म्हाका आयकता. पणजेची कॅपेसिटी ना. गव्हर्मेंटान सगळो विचार करून डिसिजन. ओके गोंयचो मुख्यमंत्री जो रेडो हे तुम्ही ताका हांव काय उलोवंक शकता. हांवें सांगलें सर. ओके आज नितीन नवीन गोंयान येयला सो तेंचे वांगडा तुमची मिटींग जाली अशें कितें उलोवप बी चालू आसा. एक क्लास आशिल्ले म्हणल्यार तुमकां युनियन सपोर्ट करता म्हणल्यार करता आनी खंयची पॉलिटिकल पार्टी समज तुमी सपोर्ट करपाक सोदता जाल्यार तुमी वेलकम करता. हांवें सरळ सांगलां इट्स नॉट ऑन पॉलिटिकल लायन. सो पणजेंतले बरे लोक तो खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीन आसलो. हांव स्वता BJPच्या बॅकग्रावंडार म्हज्या बरोबर चडशे कार्यकर्ते आमदारूच जेन्ना बेल्ली जिखलो पळय म्हणटा म्हज्या बरोबर सगळे BJPचे कार्यकर्ते आसा म्हणून. पण आमी तरी पॅनल घालपाक सोदता कित्याक आमकां पणजेन बरें जावंक जाय. इट्स अ म्युनिसिपल इश्यूज
इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस पॉलिटिकल है. कोण सपोर्ट करता वी विल इव्हॅल्युएट अँड सी. आय वेलकम सपोर्ट. थँक्यू.